तेच पयलीं मोगाचें भावा म्हणून आयज जेजू आमकां शिटकायता हे त्रासांक हे दुमाड्यांक आमी कशे तरेन फुडें करूंक जाय. आमकां जेजू आमकां सांगूना हे जे त्रास येतले तांचे कडल्यान आमकां पळोवंक वा तांचे कडेन आमकां धांवून सोडूंक आमकां तो सांगूना. पूण तो आमकां ते कशें फुडें करूंक जाय ती आमकां तो ताच्या शिसांक तो आमकां सांगता. आनी पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणू हें आयचें आमी वाचप जें आयकलां ताचे पयले भागान हांवें पळयत जाल्यार हांवें वाचूंक ना. तातूंत जेजू आमकां ताच्या शिसांक चतूर रावंक आपयता. पयले खातीर आमी जेजूचें राज परगट्टें जाल्यार आमी चतूर रावंक गरजेचीं. म्हणजे कितें आमी काळ बदलता तेन्ना देवाचें राज कशें दुसरे भाशेन दुसरे मेथड्स वा दुसरे भाशेन आमी कशें तरी आमी जेजूचें राज परगटलें तें आमकां तो चतूर रावंक आपयता. आमचो काळ बदलो तसो आमी तरी पयलींचे भशेन आमी वचत जाल्यार आमचें हें कांयच चलचें ना. पयलींचे तेंपार भायर वचून आमी लोकांक सांगतालीं रस्त्यार वचून जेजूचें राज परगटाले. पूण आतां आमी तशें करूंक जायना. आमी तशें केलें जाल्यार आमचें कोणूच आयकोचें ना. पूण आमचे ह्या जिवितांतल्यान आमी कशे तरेन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक जाता तें आमकां चतूर करूंक सांगता. दुसरें म्हणल्यार आमकां जेजू शिडूकूय रावंक सांगता आनी सादेय रावंक आपयता. म्हणजे कितें जेजूचो पाटलाव करतल्यांक आमी कालतीपणाचें वा सादेपणाचें आमकां हे गूण आसूंक जाय. हे तरी आमच्या जिवितांत नाय जाल्यार आमी हे जेजू जो अणभवल्लो आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावचे नात.